दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो हांच्या आड काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेविशीं सुनावणी सध्या फुडें धुकल्ला। लोबो आणि कामत हांच्या आदोगादांनी शुक्रारा जाल्ल्या सुनावणेक हाजिरी लायली। ह्या वेळार ह्या याचिकेक जाप दिवपाक आपणाक 30 दिसांची मुजत दिवची अशी मागणी ह्या आदोगादांनी केला। काँग्रेस पक्षाक राम ठोकून भाजपात प्रवेश केल्या उपरांत अमित पाटकर हांणी ह्या दोगां आड याचिका दाखल केल्ली। शुक्रारा ह्या याचिकेची सभापतीच्या चेंबरान पयली सुनावणी जाली। गोंय घनकोयर वेवस्थापन महामंडळ कोयराचो विलो लावपाची प्रक्रिया सारकी ना असो आरोप करीत शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें मंडळाचेर उतरांचे फार पेटयले। प्रक्रिया केले कोयरांत मर्क्युरी आनी आर्सेनिक सारक्या घटकांचे प्रमाण चड सापडलां, देखून ते आनीकूय धोक्याचे थारपाक शकता अशी भिरांत लेगीत सावियो कुतिनो हाणें ह्या वेळार उक्तायली। प्रक्रिया केल्ल्या कोयराची योग्य तपासणी जायना आनी हाकाच लागून वैजकी कोयर तशेंच हेर प्रकारच्या कोयराचे लेगीत अंश हातून सापडटात। इतले घातक घटकांचे प्रमाण चड आसतना हे महामंडळ वैजकी कोयराची प्रक्रिया केल्ली माती जमिनीचेर कशी कितें उडोवपाक शकता असो प्रश्न लेगीत उप्रासीत करीत सावियो कुतिनो हाणें महामंडळाचेर फोग काडलो। पयल्याच फावट वेगळेच तंत्रज्ञान वापरून घातलेले दामोर फेल गेला। सेतूचो पुराय लेयर काडून पारंपारीक पद्दतीन दामोर घालपाची प्रक्रिया आता सुरू करतले। अटल सेतूचेर फोंडकुलां पडची न्हय म्हणून GSIDC कामाक लागिल्ले आसा। दामोर काडपाक सध्या सुरवात केलेली आसा। काम पुराय जावपाक फुडले 3 ते 4 म्हयने तरी वयतले। तो मेरेन पावण्याचेर अटल सेतूचेर ट्राफिक डायव्हर्जन आसतले आनी हाका लागून येरादारीची कोंडी जावपाक शकता। नव्या तंत्रगिन्यानान बसयल्ले हे डामोर कंप्लिटली फेल गेल्ले आसा। प्रत्येक वेळा हांगासर काम करपाची गरज पडटा, ताका लागून आता हे नव्या तंत्रज्ञानान बसयल्ले दामोर काडपाची प्रक्रिया सुरू जाला। हे दामोर काडपाक सादारण 3 ते 4 म्हयने लागतले आनी त्याच्या उपरांत साद्या पद्दतीचे दामोर पारंपारीक पद्दतीन घालतले आनी अटल सेतूचेर फोंडकुलां पडची न्हय म्हणून GSIDC सध्या कामाक लागल्या। वास्कोत कोळशाची येरादारी करतना सारकी जतनाय घेनाशिल्ल्यान सरभोंवतणी व्हड प्रमाणात प्रदूषण जाता। हे प्रदूषण जावचें न्हय ह्या खातीर हांव वास्को शारांतल्या कोळशाची जी येरादारी आसा ती करपाक बंदी घालतलो अशी शिटकावणी वास्को आमदार दाजी साळकारान दिल्या। शुक्रारा वास्को वाठारांत राजस्थानांतल्या हस्तकला ग्रामीण मेळाव्याचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। रस्ते रुंदीन बारीक आशिल्ल्या कारणात कोळशाच्या ट्रकांची येरादारी जाल्ली जाल्यार अपघात लेगीत घडपाक शकता, देखून शारांतल्या कोळशाची येरादारी कशेंच करपाक दिवचे ना अशें दाजी साळकर सांगता। शुक्रारा वास्को वाठारांत राजस्थानांतल्या हस्तकला ग्रामीण मेळाव्याचे जे उक्तावण आशिल्ले ते केले उपरांत दाजी साळकर कोळशाची येरादारी जाता तेजेर ताणें उलोवप केलें। गोंयांतलो खण वेवसाय सुरू जावचो ह्या खातीर सरकारान पावलां उबारपाक आतां सुरवात केल्यात। राज्यांतलो बंद आशिल्लो खण वेवसाय परतून सुरवात जातलो। सध्या खण लिजाच्या लिलाव प्रक्रियेक सुरवात जावन ही प्रक्रिया 22 डिसेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा। तशेंच सगळे गरजेचे सोपस्कार पुराय जाले उपरांत फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्यां भितून खण वेवसाय परतून सुरू जातलो अशी म्हायती पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली। खण लिजांची लिलाव प्रक्रिया सुरू जाल्ल्यान सरकाराक व्हडा प्रमाणात महसूल लेगीत मेळटलो। तशेंच खण वाठारांत आशिल्ल्या ल्हान व्हड वेवसायिकांक सुद्दां ताचो फायदो जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा।
विजय दिसाच्या निमतान शुक्रारा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें विजय दिसाच्या निमित्तान राष्ट्रीय झूज स्मारकाक हार घालून 1971 वर्सा जाल्ल्या झुजात भारतान जे पाकिस्तानाचेर मेळिल्ले जैत आशिल्ले ताचो उगडास करीत ह्या स्मारकाक हार घातलो आनी हो सुवाळो मनयलो. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी शुक्रारा विजय दिसाच्या निमतान राष्ट्रीय झूज स्मारकाक हार घातलो. स्मारकाक हार घालून 1971 वर्सा जाल्ल्या झुजात भारतान जे पाकिस्तानाचेर जैत मेळिल्ले ताचो उगडास लेगीत काडलो. शुक्रारा 16 डिसेंबराक राहुल गांधीच्या भारत जोडो ह्या यात्रेक 100 दीस पुराय जालेले आसा. 100व्या दिसाक राजस्थानाच्या दौसांतल्यान राहुल गांधी हाणें तांच्या हेर कार्यकर्त्यां वांगडा यात्रेक सुरवात केली. आयज मेरेन सुमार 2600 किलोमिटराचो प्रवास ह्या यात्रेन पुराय केलेलो आसा. राजस्थानात ही यात्रा 17 दीस तरी चलतली, जातून सुमार 500 किलोमीटर पुराय करून 21 डिसेंबराक ही यात्रा हरियाणात प्रवेश करतली. राहुल गांधीची ही 3500 किलोमिटराची भारत जोडो यात्रा जानेवारी 2023च्या 26 तारखेक सोंपतली. आयज शुक्रारा ह्या भारत जोडो यात्रेक 100 दीस पुराय जालेले आसा. वट्ट 32 कोटी रुपया खर्च करून सड्यार वास्को वाठारांतले रस्ते डांबरीकरणाच्या कामाक आतां सुरवात केलेली आसा. एमपीटी कॉलनी कडल्यान बायणा रवींद्र भवना मेरेन पुराय रस्त्याचे डांबरीकरण, पेवर्स तशेंच रस्त्या कुशीक सायनबोर्ड्स हे सगळे काम बेगोबेग पुराय जातले अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलां. शुक्रारा सडावयल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. उदरगतीची जी कामां आसा ताका सुरवात केलेली आसा. लोकांक हाचो त्रास मातसो जातलो. येरादारेची कोंडी सुद्दां जावपाक शकता, देखून वास्कोच्या सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें अशें संकल्प आमोणकराचें म्हणणें आसा. गोंयांत गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा. शुक्रारा गोंय पुलीस, अग्निशामक दल, एनसीसीच्या जवानांनी मेळून तशेंच शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी लेगीत मुक्ती दिसाच्या परेडाचो सराव करपाक सुरवात केला. ह्या वर्सा हो सुवाळो गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत संचालनाची पळोवणी करतले आनी मानवंदना दितले. उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाशण लेगीत करतले. गोंय विधानसभेचे शिंयाचे अधिवेशन जे आसा ते 16 ते 19 जानेवारी ह्या कालावधीत जातले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिल्या. पयल्या दिसा राज्यपालाचे अभिभाशण जातले. उरिल्ले 3 दीस सभाघराचे कामकाज जातले. ह्या अधिवेशनात खासगी विधेयकां मांडपाचे सत्र आसचे ना अशें सभापतीन म्हटलां. अधिवेशनाचो प्रात चड आसूंक जाय ही विरोधकांची मागणी रास आसा. हे खातीर येवपी अधिवेशनां चड दिसांची आसतली अशें ताणें म्हटलां. शियाळी अधिवेशन जे आसा ते 16 ते 19 जानेवारी ह्या कालावधीत जातले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकरान दिल्या. ह्या अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा राज्यपालाचे अभिभाशण आसतले. उरिल्ले 3 दीस सभाघराचे कामकाज जातले. ह्या अधिवेशनात खासगी विधेयक मांडपाचे सत्र आसचे ना अशें सभापतीन म्हटलां.
म्हापशेचे एसटीपी प्लांट प्रकल्प मे 2023 मेरेन पुराय जातले. तशेंच जंय जंय ह्या एसटीपी प्लांटाचे काम चालू आसा थंय थंय पयल्या टप्प्यात सगळ्या घरांनी हाची जोडणी जातली, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या. बिरेस्तारा म्हापशेच्या एसटीपी प्लांटाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. प्रत्येक घराक ह्या प्लांटाची जोडणी करप गरजेची आसा. फुडल्या 2 म्हयन्यांत म्हापशेचे हे एसटीपी प्रकल्प चालू जातले. तशेंच म्हापशेंतली एकूण 80% घरां ह्या प्रकल्पाक जोडटले, अशें काब्रालाचें म्हणणें आसा. ह्या प्रकल्पाची पळोवणी करपाक म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा, नगरपालिकेची अध्यक्षा शुभांगी वायगणकर तशेंच नगरसेवक लेगीत थंय हाजीर आशिल्ले. पुलीस आपले कर्तव्य बजयतना क्रूर बळाचो वापर करपाक शकना. एखादो मनीस जर आक्रमक जालोच जाल्यार तशेंच तणावाच्या परिस्थितीत पुलिशेक आपल्या बळाचो वापर करूं येता, हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा अशें सांगता. आदोगाद गजानन सावंत मारबडे प्रकरणाच्या फाटभुंयेर कार्लोस उलयतालो. पुलिशेन जरी स्वरक्षणाचो दावो केल्लो आसलो तरी लेगीत अशा तरेच्या क्रूर बळाचो वापर करपाक येवचें ना, अशें तांचें म्हणणें आसा. फाटीं पर्वरेंत जाल्ल्या हल्ल्या बद्दल कार्लोस उलयतालो. गजानन सावंत हे एडवोकेटाचेर पुलिसान केल्ल्या मारबडे प्रकरणा विशीं कार्लोसान आपलें मत व्यक्त केलें. पुलीस जेन्ना कर्तव्य बजयता तेन्ना क्रूर आक्रमक बळाचो वापर करपाक शकना, अशें तांचें म्हणणें आसा. एखादो मनीस जर आक्रमक जालो जाल्यार तशा तणावाच्या परिस्थितीत ते पुलीस वापर करपाक शकता. नेरूल न्हंयच्या देगेर कायाकिंग सुविधा सुरू जातली. रॅम्प बांदल्या उपरांत ह्या सुविधेचो फायदो नेरूलच्या तरणाट्यांक जातलो. कायाकिंग वेवसाय करून स्वताचो रोजगार मेळटलो, अशें कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो हाणीं सांगलां. तशेंच बांदाचें सुबिधीकरण केल्यार चडांत चड पर्यटकांचें आकर्शण जें आसा तें हांगासर थारतलें आनी 8 कोटी रुपयांचो खर्च हाका जातलो, अशें बांदाची पळोवणी केल्या उपरांत मायकल लोबो हाणें सांगलें. हो कायाकिंग प्रकल्प सध्या नेरूल हांगासर सुरू केलेलो आसा. हाका लागून पर्यटकांचें हे आकर्शण थारतलें, अशें मायकल लोबोचें म्हणणें आसा. सोनाली फोगाट खून प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज दिवपाची मागणी करपी अर्ज दुबावितांनी शुक्रारा फाटीं घेतली. फुडली सुनवाय 30 डिसेंबराक जातली. JMFC कोर्टान हे प्रकरण आतां जिल्लो सत्र न्यायालया कडेन वर्ग केला. मजगतीं SBI फोगट खून प्रकरणाच्या आरोप पत्रा वांगडा फुटेज आनी हेर दस्तावेज जोडिल्ले आसा. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान शुक्रारा ह्या विशीं सुनवाय जाली. CBI नियुक्त केल्ले विशेष सरकारी वकील ह्या वेळार थंय हाजीर आशिल्ले. मुरगांवच्या क्रूज टर्मिनलाचेर टॅक्सी आनी टूर ऑपरेटरां मदीं जाल्ल्या वादाची मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान माफी मागली. तशेंच ह्या घडणुकेची जापसालदारकी स्विकारून फुडाराक अशी घडणूक घडची ना अशी गवाय मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकरान दिल्या. MPT क्रूज टर्मिनला भायर टॅक्सीकारांनी आनी टूर ऑपरेटरांनी घेतिल्ल्या बोवाळाच्या फाटभुंयेर तो उलयतालो. बुधवारा टॅक्सी आनी टूर ऑपरेटरां मदीं झगडी जाल्ली. टॅक्सीकारांनी पर्यटक बशीच्या ड्रायव्हरा कडेन झगडी केल्ल्यान गोंयांत आयिल्ले पर्यटक परतून गेल्ले. ताका लागून मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकरान ह्या MPT विशया वयल्यान तांची माफी मागल्या.
गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सध्या खूब हाल्ला. ज्यो बेकायदेशीर गजाली दर्यादेगेचेर घडटात त्यो बीजेपीक लागूनच घडटा. काँग्रेसीच्या विजय भिकेन अशें आरोप केला आनी उतरांचे फार पेटयला. मायकल लोबोन जी कलांगूट मतदारसंघात उदरगत केल्या ती बेकायदेशीर पद्दतीन केला असो आरोप विजय भिकेन केला. क्रायम ब्रांचीन मायकल लोबोक आपोवन विचारपूस करची अशी मागणी लेगीत ताणें केलेली आसा. मायकल लोबोक खंय बेकायदेशीर धंदे चालू आसात ते सारकें खबर आसा. तांचें मूळ सुद्दां ताका खबर आसा अशें काँग्रेसीचो फुडारी भिके म्हणटा. ताका लागून मायकल लोबोक आपया आनी चवकशी करा. तुमकां खंय धंदे हे बेकायदेशीर चालू आसा ते तुमकां कळटले अशें काँग्रेसीचो विजय भिके म्हणटा. गोंय हें पर्यटन फ्रेंडली राज्य आशिल्ल्या कारणात गोंयांत येवपी दर एका पर्यटकांक बरी वागणूक मेळची ही आमची जबाबदारी आसा. मात जर तांचे कडेन कोणूय दादागिरी करीत जावं तो मागीर टॅक्सीकार आसूं ना जाल्यार बसकार हातूंत आस्पाविल्ल्या कोणाकूच सोंपेपणी सोडचें ना अशी खर शिटकावणी दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हाणें दिल्या. तशेंच खंयच्याय पर्यटकान नोंद केल्ल्या कागाळीत स्वता पुलीस निरीक्षक लक्ष घालतलो. तेच प्रमाण नाताल लागीं पाविल्ल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो लेगीत वाडला आनी दलालूय सक्रीय जालेले आसा. पर्यटकांक टोपी घालपी दलालांक आमी कशेंच सोडचे नात. ह्या संदर्भात दक्षिण गोंयांत खासा मोहीम राबोवन दलालांचेर खर कारवाय करतले अशी माहिती पुलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हाणें दिला. एमपीटीच्या वादाचेर चर्चा करपाक घेतिल्ल्या बसकेंत तो उलयतालो. गोंय हें एक पर्यटन राज्य आसा आनी हालींच उच्च न्यायालयान राती 10 उपरांत चलपी म्युझिकाचेर काडिल्लो आदेश हो स्टेक होल्डर्स आनी राज्या खातीर एक आडखळ आसा अशें मत आदलो मंत्री चर्चिल आलेमावन उक्तायला. गोंयची संस्कृताय हेर राज्या परस सामकी वेगळी आसा. हांगासर नृत्य तशेंच स्टेज शोज म्हटल्यार आमच्या संस्कृतायेचो मुखेल घटक अशें चर्चिलाचें म्हणणें आसा. देखून ह्या सगळ्याचो परिणाम खेळ तियात्राचेर जावं येता अशें म्हणीत चर्चिलान खंत उक्तायली. तशेंच मायनिंग बंद जाल्या उपरांत गोंया खातीर पर्यटनांतल्यानूच चडशी येणावळ मेळटा. देखून आपणे मुखेलमंत्र्या कडेन ह्या विशीं उलोवन विधानसभेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर खासा विधेयक हाडपाची मागणी केल्ल्याचे चर्चिलान ह्या वेळार सांगले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विशीं खेळ तियात्रा कारणांनी रवींद्र भवन मडगांवांत ह्या विशीं निवेदन दिल्या उपरांत चर्चिलान आपली भुमिका स्पश्ट केली. ई ऑक्शनां दिवचोचो मायनिंग ब्लॉक आपणा कडेन दवरपाक वेदांता ह्या कंपनीक आतां येस मेळिल्ल्यान सेजाच्या कामगारां मदीं उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा. देवचलची मायन वेदांताच्या ताब्यांत घातिल्ल्यान कामगारांची आस्त आतां वाडल्या. मजगती बेरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत कामगारांचे कायदो सल्लागार आदोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी देवचलचो मायनिंग ब्लॉक वेदांताच्या ताब्यांत आयिल्ल्यान सरकार तशेंच खण खात्याक धन्यवाद दिले. ह्या वेळार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी थंय हाजीर आशिल्ले. मावळिंगे पंचायत वाठारांतल्या वन गांवांतले सरकारी मुळावे शाळे खातीर नवी इमारत बांदतले तसो प्रस्ताव शिक्षण खात्याक दिल्लो आसा. ह्या फाटभुंयेर मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट हांणी शुक्रारा ह्या शाळेच्या सद्याच्या इमारतीची जी चालू आसा ताची पळोवणी केली. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक इंजिनियर सीताराम नायक, सरपंच प्रियमवदा गांवकर, उपसरपंच तुळशीदास चिबडे, शिक्षक आणि पालक हाजीर आशिल्ले. वन गांवांतले मुळावे शाळेच्या इमारतीक 50 परस चड वर्सां जाल्यात. ताची पळोवणी केल्या उपरांत प्रेमेंद्र शेट हाणें आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. मावळिंगे पंचायत वाठारांतल्या वन गांवांतल्या सरकारी मुळावे शाळे खातीर आतां नवी इमारत बांदपाक सुरवात केल्या तसो प्रस्ताव शिक्षण खात्याक दिलेलो आसा.
शुक्रारा केपें आवळे हांगासर सप्तकोटेश्वर देवळात नवे लिंग आणि पिंडीचो पुनर्प्रतिष्ठापन सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो. सप्तकोटेश्वर देवाचे दर्शन घेवपाक भाविकांनी व्हडा संख्येन आणि व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. सप्तकोटेश्वर देव गोंयकारांचो एक प्राचीन आराध्य दैवत आसा. 16व्या शेंकड्या धर्मांतरणाच्या वेळार मूळ नार्वे हांगाच्यान देवळाचे महाजन आणि हेर भक्तगणांनी देवा वांगडा देवाक घेवन हेर वाठारांत स्थलांतरीत जाले. तशेंच हेर राज्यांतले भावीक लेगीत देवाच्या दर्शनाक आयिल्ले. ह्या सुवाळ्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल लेगीत देवाचें दर्शन घेवपाक थंय आयिल्ले. पोर्तुगेजांनी मोडून उडयल्ल्या देवळांच्या पुनर्बांधणे विशीं खात्यान अर्ज तशेंच देवळांच्या इतिहासीक पुराव्यांची उपलब्ध म्हायती लेगीत मागयल्ली. ते प्रमाण आतां मेरेन गोंयांतल्यान सध्या 16 अर्ज खात्या कडेन आयिल्ले आसा. खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान आयिल्ल्या अर्जाची छाननी तशेंच देवळांच्या पुराव्यांची सत्यताय पडटायतात. पुराव्यांतल्यान जी देवळां पुर्तुगेजांनीच मोडून उडयल्ल्याचे सिद्ध जातले तांच्या पुनर्बांधणेची प्रक्रिया सरकारा कडल्यान सुरू जातली अशें पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचे मंत्री फळदेसाय हाणें सांगलें. सध्या ह्या पुनर्बांधणे खातीर 16 अर्ज आयिल्ले आसा. जेन्ना ही देवळां पोर्तुगेजांनीच मोडून उडयला अशें सिद्ध जालें जाल्या उपरांत ही देवळां पुनर्बांधणे खातीर बांदपाक सरकार सुरू करतले. कांपाल खेळा मैदानाचेर 20 ते 31 डिसेंबरा मजगती सारस प्रदर्शन भरतले. ह्या प्रदर्शनात 320 स्टॉलां आसतली. हातूंतली 75 स्टॉलां भायल्या राज्यांतल्या आप मजत गटां खातीर आसतली आनी उरिल्ली 250 स्टॉलां गोंयांतल्या आप मजत गटां खातीर आसतली अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां. शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. कांपाल पणजे हांगासर हे सारस भरपाचें आसा. सारस प्रदर्शन 20 ते 31 डिसेंबर मेरेन भरतले आनी ह्या प्रदर्शनात 320 स्टॉलां आसा. हातूंतली 75 स्टॉलां भायल्या राज्यांतल्या आप मजत गटां खातीर आसा आनी उरिल्ली 250 स्टॉलां गोंयच्या आप मजत गटा खातीर आसा. पणजे सेरेंडिपिटी उत्सव चालू आसा. ह्या उत्सवांत वेगवेगळे व्यायामाचे देखावे चालू आसा. ह्या व्यायाम देखाव्यांचो भुरग्यांक सावन जाणट्या मेरेन लोक उमेदीन मनरिजवणे खातीर वापर करतना सध्या दिश्टी पडटा. वेगवेगळ्या व्यायाम उपकरणाचेर बरे देखावे उबारलेले आसा. तशेंच भुरगीं जाणटी आवडी प्रमाण उमेदीन आपलो पोज दिवन कलाकृती कडेन फोटो सुद्दां काडटना दिश्टी पडटा. मनरिजवणे खातीर ह्या व्यायाम उपकरणाचो वापर करून कांय लोकांचो वेळूय पासार जाता.